सगळी उबी रावया. सुरवातेचे गायन आमी गावया. बाळका जेजू यो तू यो. G2 पान 9 आणि 8. G2 पेज 98. बाळका जेजू यो तू यो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, येवचो आसा तो येतलोच. तो आनीक काळाव कोचचो ना. ह्या फुडें आमच्या देशांत आनीक बें आसचें ना, कित्याक तो आमचो सोरवंडार. असल्या उतरांनी आज प्रवेश गितांतल्यान पवित्र सभा आमकां जेजूच्या येण्याची लागशिल्ली तयारी करूंक आपयता. सोरवंडार येतलो तेन्ना शांती आनी प्रमाणीकपण वसतली असो आमी कालच्या दिसाक नियाळ केलो. आज हे मिसांत वांटो घेत आसतना ये आनी आमची सोडवण कर म्हूण कोतकोत्यान मागुया. आज आमच्या सुपुल्ल्या सोबीत माणकुल्या गोंयचो लिबरेशन डे, सुटकेचो दीस. 60 वर्सां आमी ताका डायमंड जुबली म्हणटा. ह्या 60 वर्सांनी बाबा भयणीनो जायतें कितें आमी आमचे सुपुल्ले धाकटुले माणकुले गोंयांत अणभवला. बरें आनी वायट, कोडू आनी गोड अणभव आमचे. खेरीत भाशेन मिसांत आज हो डायमंड जुबली हाचो ओरोम करता आसतना कोतकोत्यान मागुया आमचें गोंय सगळे तरेच्या वायटांतलें देवान राखूंक मेकळें करूंक. भोव करूंक आमच्या शेतां भाटांचेर, आमच्या दोंगरांचेर आनी आमच्या सगळ्या धाकटुल्या गोंयचेर जे कितें वायट परिणाम जाता तो पयस जावं. आनी आमी आमचें गोंय न्हयच आमकां पूण फुडले पिळगेक सांबाळूंक मागुया. जें प्रदूशण जाता, जें जायतें कितें वायट आमी आमच्या दोळ्या मुखार पळयता, ताचेर आमी सगल्यांनी उर्बेन आनी उमेदीन झुजूंक आनीक आमचें गोंय माणकुलें खरें, सुपुल्लें खरें सांबाळूंक देवाक आज आमचे काळजां उबारून आमचे उले बापा मुखार दवरुया. आज आमी उगडास करता लुईस शावियर आफोन्स ह्या आमच्या भावाचो जो आज आपलो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी सांबाळटा ताची गोची. लुईस शावियर आफोन्साक स्वर्गीच्या बापान आपले शांतीन घेवंक मागतना फावस्तीन तेलीस ह्या आमच्या भावाचो म्हयन्याचो उगडास ताका आनी ताची गोरकान इजाबेल तेलीस तांकांय देवा म्हऱ्यान सासणीक शांती सवस्काय फाव जावंक आमी मागुया. तशेंच आपलो वाडदीस समोरमतले बसत आज आगुस्तीन लिमा, एमिलिया डिसिल्वा, मारियो फेर्नांदीस तशेंच सगळीं आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस समोरमतात. तांकां बरी भलायकी, काळीज मनाची शांती मागुया. तशेंच आर्नल्ड आनी मिलाग्रिना फेर्नांदीस आपल्या काजराचो वर्शीक दीस पाळटात.
तांकां देवान आपल्या आशिर्वादान भरूंक मागुया आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन आमी वांटो घेवं आमी पातकी म्हूण ओळखून देवा आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट जारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. एक घडयो गीच रावन आमचे दोळे धांपून आमच्या मनांत काश्टांतली भावना ते सवा बापाक उबारुया. सोरपोतवेदार देवा, तुज्या पुताक जल्म दिवच्याक एकांक वारीक तुवें विचून काडली आनी परी तुजे मोहिमेचो प्रकाश मनशा कुळाक दाखोवंक तुवें येवजिलें. तुज्याच देवसैमाचो तुजो पूत आमच्या अशक्त मनशा सैमांत जल्मलो म्हूण अकोंड आनी थीर भावार्थान सोत मानून ताका सगळे काळजान वंदूंक आनी ताच्या जल्माची परब कोतकोतीत भोगतीन समरुंबूंक आमकां कृपा दी. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. फुडाऱ्यांच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी जोरा गांवचो दान कुळांतलो एक दादलो आसलो. ताचें नांव मानुआ. ताची पोंतीन वांचती देखून तिका एकूय भुरगें जल्मूंक नासलें. सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, पळय, तूं वाचती देखून तुका भुरगें बाळ ना, पूण आतां तावन बरीच चोत्राय दवरून राव. दांका रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवू नाका आनी कांयच अपवित्र खावूं नाका, कित्याक तूं गर्भीस जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. ताच्या माथ्याक वाकोर लागचो ना, कित्याक त्या भुरग्याक आवयच्या कुसव्यान तावन देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचारतली. फिलिस्तिनी लोकांच्या हातांतली इस्रायल पोरजेक निवारूंक तो सुरू करतलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगूंक गेली. कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजेशी आयलोलो. ताचें रूप देवाच्या दुता सारकें.
इतलो तेज वोंत तो दिसतालो. तो खंय तावन आयला तें हांवें ताका विचारूंक ना आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडापें करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलां, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतांच तावन दाखा रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवूं नाका आनी कांयच अपवित्र खावूं नाका, कित्याक आवयच्या कुसव्यान तावन मोरो पोरयान त्या भुरग्याक देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचारतली. ते ओस्तोरेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सॅमसन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताका चलोवंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सगळीं म्हणुया, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्परा म्हजें कडब जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जाव, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कडब, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोरवासो. म्हजे तरणे पिरायेन तावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मा तावन तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यानसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्पराचें बोळ वाखाणीत वेतलो. तुजें सोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण पोरगोट कोत्तलो. देवा म्हज्या तोरणे पिरायेन तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्याचें नांव व्हरोन करीत आसा. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. उदकाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. पोरजा मुखार कुणा करून दवरलेलें जेसेचें मोल तूं. काळाव करिनासतना आमची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जुदेयाचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना अबियासाच्या वांगड्याचो जाकार्यास नांवाचो एक यादनीक आसलो. ताचे पोतिनीचें नांव एलिझाबेथ. ती आरोनाच्या कुलयेची. चुकय नासतना धर्माच्यो सगल्यो आज्ञा आनी उपदेश पाडून दोगांय देवाचे नदरे मुखार धर्मेबूत आसलीं. एलिझाबेथ वांजली आसली आनी दोगांय म्हातारे पिरायेर पावलोलीं देखून तांकां भुरगें बाळ नासलें. आनी अशें घडलें, आपल्या वांगड्याचे पालीन देवा मुखार यादनिकाचें काम करीत आसतना सेवाधर्माचे चाली प्रमाणे ताचेर सर्त पडली देखून दूंप जोडूंक तो देव मंदिरांत भितर गेलो. दूंप जोडोवच्या वेळार सगलो लोक भायर रावन मागणें करतालो. दुंपा वेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलो एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन
जाकियोस घाबरलो आनी तार्याक भियेलो. पूण देवदूतान म्हणलें, जाकार्यस, तूं भिवू नाका. तुजें मागणें मानून घेतलां. एलिझाबेथ तुजी पुतीन तावन तुका एक भुरगो जातलो आनी ताका जुवां म्हूण तुवें नांव दवरचें, कित्याक तो देवा हुजीर व्हड जातलो. सोरो आनी लांगरां कितेंच तो पिवचो ना, आनी आपल्या आवयच्या कुसव्यांतूच तावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायेलाचे संस्थीत जायत्या जाणांक दोनयांक ताचे देवाशी तो परत हाडटलो. बापायच्या आनी भुरग्याच्या काळजा मोगान एकवटायतलो. खालतीनूय ताका धर्मेवंत मनशाची जाणवाय शिकूंक आनी अशें देवाक पुर्ती एक पोरजा तयार करतलो. तो इलेजाचें मन आनी सोकोत घेवन ताचे फुडें चलतलो. आनी जाकार्यसान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जालां आनी म्हजे पुतीन म्हातारी पिरायेर पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, देवदूताच्या देवाच्या फुड्यांत उबो आसा तो गाब्रियल हांव. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजेशी धाडला. ही म्हजीं उतरां खोरी जावचो वेळ पावतोच तुवें ती सोत मानली नाय देखून पळय, तूं मोनो उरतलोय आनी ह्यो वस्तू घडलो वेर तुजेर उलोवंक जावचें ना. इतलें म्हणसर लोक जाकार्यासाक रावतालो आनी पवित्रस्थानान ताका येद्दो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो. तो भायर येतोच ताचे लागीं उलोवंक ताच्या नजो जालें देखून पवित्रस्थानार कसलें तरी दर्शन ताका मेळ्ळें म्हूण ती समजली. आनी मोनो उरलो म्हणटोच तांचे लागीं कुरवांनी तो उलोवंक लागलो. ताचे जुट्टेचे दीस भरतोच तो परत आपल्या घरा आयलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पुतीन गोरबेस जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, हांव मनशां मदें भोगलोलो भिमान म्हज्या वेलो पयस काडूंक देवान येवजिल्लें देखून म्हजें सवें ताणें अशें केलें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणांनो, आमी सगलीं क्रिस्तांव, आमी सगलीं भावार्थी. देवाचेर आमकां भावार्थ आसा. मिलाग्री घडटात, व्हड व्हड विस्मितां घडटात. म्हज्याय जिवितांत घडल्यांत, तुमच्याय जिवितांत घडल्यांत आसतलीं. सिमनारींत हांव शिकता आसतना दर म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक आमी राशोल इगोर्जेंत आमी मिसाक वेतालीं. जायतो लोक थंय भक्ती करूंक पयस पयस साकून येतालो आनी बेडसांवां घेवन परत वेतालो. एका शुक्राराक हांव दिनवासणेची मागणी बरोवंक थंय आसलो. एक आवय आपल्या दोगा धाकल्या भुरग्यांक घेवन हांगा आयली. म्हणूंक लागली, काजारी कोर्टाक निमाणी 9 वर्सां जालीं, भुरगें आसूंक ना. देवा लागीं मागलें, दुकानी रोडली आनी देवान म्हज्या मागण्याक जबाब दिलो. म्हाका आतां एकूच न्हय, पूण म्हाका आतां 2 भुरगीं जाल्यांत. केदी व्हडली मिलाग्र तांच्या जिवितांत. एकली आवय आयली, म्हणूंक लागली, 5 वर्सां जालीं म्हज्या पुताक सर्वीस ना. हांगा थंय भोंवता, कितें करचें कांयच समजना. हांगा येवन मागलें, दिमी घालून विनोती केली. पुताक आतां बरी सर्वीस मेवल्या. बरी सर्विसेक पोस्टार तो आसा. आपलो लोनूय फारीक केला आनी आतां ताका एक बरें
गर्लफ्रेंड मेळ्ळा आतां घोराबो करूंक तो तयार जाता किरीत भाशेन मिलाग्र ताच्या जिवितांत एक उस्तोरी आयली म्हणूंक लागली म्हज्या जिवितांत म्हाका कॅन्सराची पिडा जाली दोतोरान म्हणलें 6 म्हयने दिता आनीक उरची ना म्हजो इश्ट कोण तरी हांगासर राशोर येतालो म्हजी विनंती बरोवन धाडली जेजू लागीं मागलें आयज 6 वर्सां जालीं जेजू दोतोरांचो दोतोर पिडा रोगाक इलाज दिता हांव एकदम बरी आसा आनी म्हजे रिपोर्टूय एकदम नॉर्मल आसात जेन्ना व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री आमच्या जिवितांत घडटात तेन्ना देवाचेर भावार्थ धरूंक सोंपें जाता असोच हांव म्हज्या एका इश्टागेर हांव भेट दिवंक गेल्लो आनी ती सगळीं कुशाल आसलीं हांसतें रूप तांच्या मुखामळाचेर हें पळोवन हांव मातशें तांचें बसलो आनी तीं तांचें दूख म्हाका परगटूंक लागलीं म्हणूंक लागलीं ब्रदर जेन्ना जानेवारी सुरू जालो हांवें म्हजें नवें बिजनस स्टार्ट केल्लें नवें ऑफीस घेतलें नवें कार घेतली आनी आख्खें ऑफीस म्हजें सारकें फर्नीश करून बरे भाशेन केलें लोन काडलोलो पूण जानेवारीच्या म्हयन्यांत मार्चाच्या म्हयन्यांत जेन्ना लॉकडावन जालें म्हजें ऑफिसूय बंद पडलें आनी म्हजें बिजनसूय बंद पडलें कितें करचें कांयच समजना जिवितांत सारको सोकला कसो पडलो कितें करचें कांयच समजना ह्या वेळार तो अशेंच म्हणटालो देव पळयता देव जाणा आनी देव दितलो आनी निमाणें ही ताची दुखाची खबर आयकून ताच्या घोराब्या पासत हांवें मागणें केलें आनी अशें हांवें म्हणलें देवान आमच्या घोराब्यांत जायतीं बरेपणां केल्यांत ताका लागून आमी देवाक दिनवासुया तेच परी तो म्हणूंक लागलो आयज हांव खेरीत भाशेन हांव म्हज्या दोनूय भुरग्यां खातीर हांव देवाक दिनवासतां आयज म्हजे पत्नीन बरे भाशेन रांदलां ताका लागून हांव देवाक दिनवासतां आयज नोडाक उदक येता ताका लागून हांव दिनवासतां आयज आमकां लायट आसा ताका लागून हांव देवाक दिनवासतां मिरेकल्स हॅपन एवरी डे इन आवर लायफ पूण आमी ही बारीक बारीक वस्तू लायट वो नोड वो आमचीं भुरगीं बरीं शिकतात हें आमी जायते फावटी विसरता आनी व्हड विजमितां आमी सोदूंक हांगा थंय भोंवता आयच्या शू वर्तमानांत नोदोर मारली जाल्यार आमकां मेवता जाकारियस आनी ताची पोतीन एलिझाबेथ धोर्मेवंत मनशां तीं तांकां भुरगें ना आनी सोयवा प्रमाणें तांकां भुरगें जावंक शकना तीं जाणटीं जाल्यांत आनी ह्या वेळार देव तांचेर आशिर्वाद घालता आनी तांकां जुआंव बातिस्त एक पूत तांकां दिता किरीत भाशेन व्हडली मिलाग्र तांच्या जिवितांत जाता आमी आमच्या जिवितांत कितें करुया पयले सुवातेर भावार्थाचे वाटेन फ्रंट लायन वॉरियर्स फॉर क्रायस्ट आमी जावया फ्रंट लायन वॉरियर्स हें उतर आमी ह्या दिसांनी आयकलां आसतलें जावं दोतोर जावं पुलीस जे आपलो जीव रिस्कार घालून दुसऱ्याच्या जिविताक ते आदार दितात किरीत भाशेन फ्रंट लायन वॉरियर्स फॉर क्रायस्ट पयले सुवातेर आमीच आमच्या भावार्थान वाडुया पयले सुवातेर आमकां भावार्थ मेळ्ळो तो आमी दुसऱ्यांक दिवया घोडे कोवीड-19 हे पिडेक लागून घोडे देव आमकां पयस आसा अशें आमकां दिसता आसतलें वो घोडे देवूच ना अशें घोडे आमच्या जिवितांत दिसता आसतलें ह्या वेळार आमी मागण्यांतल्यान पवित्र पुस्तकाच्या आदारांतल्यान देवाक आमचे लागीं उलोवया आनी हो भावार्थ जो आमकां मेवता तो आमकां दुसऱ्यांक दिवया आनी वरवीं दुसऱ्याच्या जिविताक आमी मिलाग्री करूंक आमी वावरुया हेंच करूंक आमच्या जिवितांक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया
भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावुया सर्वेस्परा देवा सी 30:2 पान 40:2 C32 पेज 42. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे या सोऱ्या उड्याचे ही भेट तुका मागता तो शिको हे भेटे घालता सुख दुख आमचे यादीक पवित्र उंडलो बदलून सांग या सोऱ्या उड्याचो आमचे देणे करून पावतलो क्रिस्ताचे कुडरोगोत ग्रास आमचो. भयणी भावांनो, ही आमची बॅच सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पर मानून घेव. कोण बळे बापा, तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी मोय पासान मानून घे आनी तुज्या अशक्त भुरग्यांची भेटवणी तुज्या अगणीत पदवेन पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरा भोरत्या मोगान आंकवार मेरेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फाव केलें. तो आमच्या मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणीची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी उच्चारता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन भासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येता. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिरतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां मदींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत झुजे, भाग्यवंत धोरदुता, आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्वकांनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. भाव म्हणून व्हडल्यांतली व्हडली मिलाग्र आमच्या जिवितांत म्हळ्यार देवाच्या आसनांतल्यान आमी आजून जिवी आसा. ह्या भिरांकूळ मरणादीक पिळेंतल्यान कितलो लोक मरून गेला. अमेरिकेच्याच गांवांत 3 लाख लोक अदीक मेला. आमच्या भारतांत कितलो लोक मेला. आमच्या गोंयांत 750 सुमार लोक मेला. हे भिरांकूळ पिडेंतली देवान आमकां आजून राखल्यात आनी सांबाळल्यात आनी ताचो मोग आनी ताची आसने आमच्या जिवितांत आमी भोगीत आसा. कितलो लोक पोरूं नातालांचे पोरबेक जिवो आनी गोट मजबूत आसलो, आज ती नांत. थांबून आसतना देवाच्या उपकारा पासत ताका दिन वासूंक निबेल गरजेचें आनी आमच्या जिविताची मिलाग्र आनी दिसा दिसपावट्या जिवितांत आमचें सगळें घडटा तातूंत देवाचो हात आसा हें ओळखून घेवन ताचे पुता जेजून शिकयलेलें मागणें म्हणून आमी ताका आतां आमी खतखत्यान उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय जमक येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास समकांदी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगस आनी आमकां तावण्यान पळोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायट आसली भोव करून हे भिरांकूळ मरणादीक पिळेंतली आमकां राख आनी सांबाळ. दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर मनशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखंदांतली वाटाय. कित्याक की पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्यो ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
असतो जेजू आमचो सोरुंडार, ताच्या जल्माची वाट आमी पळोवन आसा. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती, ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतिली. सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस प्रसाद वेळार आमी गायन गावया. जेजू म्हज्या देवा. डी 17 पान 56, डी 17 पेज 56. जेजू म्हज्या देवा, हांव नेता घेवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा, हांव नेता घेवच्याक तुका. यो यो म्हज्या जेजू, सगळेंच म्हजें काळी सायबा दिता तुका. यो यो म्हज्या जेजू, सगळेंच म्हजें सायबा दिता तुका. जेजू म्हज्या देवा, हांव नेता घेवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा, हांव नेता घेवच्याक तुका. यो यो म्हज्या आत्म्या सायबा राजोर तुजो सोगा तुको. यो यो म्हज्या आत्म्या आनी सायबा राजोर तुजो सोगा तुको. जेजू म्हज्या देवा, हांव नेता घेवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा, हांव नेता घेवच्याक तुका. प्रार्थुया. स्वर पदवेदार देवा आमचे मोगाळ बापा, तुज्या हातांतली आमी घेतल्यांत ते देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. आमकां आनिकूय तयार करून दवरल्यांत ती देणी आशेवंक तूंच आमकां कृपा दी. अशें आमचे सोरुंडाराचो जल्म नितोळ निर्मळ काळजान समरंबूंक आमकां फाव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. रीत भाशेन आज लुईस साबियर आफोन्स आनी फावस्टीन तेलिसाच्या गोच्च्यांक आमची बुजवण आनी आमच्या भावांक सर्गीच्या बापान आपले शांतीन विसवान घेवंक आमची मागणी. आज आमच्या गोंयचो सुटकेचो दीस. रीत भाशेन आमच्या घरांनी आसतना आमच्या सुपुल्ल्या राजा गोंय पासत मागुया. फाल्यां चवथो आयतार आदवेंताचो नातालांची पुर्वेक निमणी तयारी एके भाशेन फाल्यां पयले मी 6:30 वरांचेर केरांत वाड्यांतली भाव भयणां सेवा दवरून करतलीं. 8 वरांचेर माशेजाले मरोड, 9:15 नागाळी केवणे आनी 5:30 प्रेयर ग्रूप, अपोस्टलशीप ऑफ प्रेयर ग्रूप आनी विमेन ऑफ होप हे जोमे सांजे 5:30 मिसाक तयारी करतली. नातालांचे पोरबेक आमी जाणून
मोदयान रातीक आमकां मिसांत वांटो घेवंक जाणी नांवां दिल्यांत तांणीच बेडार पावचें म्हूण आमची विनंती. आमच्या गांवच्या गरजेवंतांक SSVPच्या नांवान आमी कितें आदार दितलो. आमी तुमच्या लागीं एनवेलप्स पाठयलेली, कोणी हाडूंक ना जाल्यार करून फाल्यां तरी हाडून ती पावती करची म्हूण आमी मागता. आदी फुडेंच तुमकां सगल्यांक तुमच्या सहकारा पासत आनी तुमच्या उदारपणा पासत देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेश पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. दर दिसा आमच्या जिवितांत विस्मिता अणभवूंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. शेवटाचे गायन गावया. ये जेजू आमच्या सोम्या G8 500 मोर G8 पेज 100. ये जेजू आमच्या सोम्या